नमस्कार. आमची ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी अनवनीत नमस्कार. इश्टानो, तियात्र डे एप्रिलाच्या म्हयन्यांत आमी मनयता. पूण कितलीं जाणां आमकां खबर आसा की हो तियात्र डे सुरू कसो जालो? तियात्रा बदलाची माहिती कितल्या जाणांक आमकां खबर आसा? कितलीं जाणां हांकां ही खबर आसा की तियात्राची स्पर्धा सुरू कशी जाली ती? ह्या तियात्रा वयर आनी ह्या तियात्रा वरवीं भासाभास करूंक आयज आमच्या बरोबर आसा कोंकणी पालकावेले मालगडे कलाकार जाणी कोंकणी पालकाचेर भरपूर वावर केल्लो आसा. कोंकणी पालकाक तांचें भरपूर योगदान आसा. आयज आमच्या बरोबर आसा आमचो मालगडो कलाकार जाणें कोंकणी पालकार ताचें योगदान दिवन आयज मेरेन कोंकणी पालक जिवो दवरला. बाब तोमाजीन कार्दोजो, येवकार तुका आमचे हे कार्यावळीन. नमस्कार. आनीक ताच्या सांगाताक आसा सी डी सिल्वा, जाका आमी मोगान डॅडी म्हूण वळखता आनी आयज मेरेन ताचो आमच्या कोंकणी पालकार 90 इयर्स भितर सरला तरी पूण आयज मेरेन तो कोंकणी पालकार तुमकां दिसता आनी तुमच्या मागणांनी तुमी तांकां मानून घेतला म्हूण. तुकांय सी डी सिल्वा बाब येवकार. आसात सामके फीट आनी फायन? सारके फीट. रायट, ओके. तमाजीन बाब पयलीं सद्याक तुका पोरबी, कारण आमची जी तियात्र स्पर्धा आसली ती निकतीच सोंपल्या आनी तातूंत 50 इयर्स गोल्डन जुबली ताची आनी 50 वर्सां तातूंत तूं आसलो आनी 50 वर्सां तुवें तुजें तियात्र पालकार दाखयल्या. खऱ्यांनीच तुका शाबासकी आनी भरपूर यश आवडटा फुडाराक, बिकॉज तुवें जायते ह्या कोंकणी पालकाक दिल्लें आसा आनी तुजें बरोवप एक आठवेच तरेचें. आजून मेरेन तूं वेगवेगळे प्लॉट्स लोकां मेरेन मांडटा आनी 50 वर्सां देवान तुका फावो केल्या म्हूण पयली सुवातेर तुका कॉंग्रॅच्युलेशन्स, शाबासकी आमची. आनीक दुसरे सुवातेर डॅडी आजून मेरेन 90 वर्सां दिसता म्हाका. 90 चलता आजून मेरेन, स्टील मोर टू गो. आनी आजून मेरेन तितलेंच स्ट्रेंथ घेवन तूं फुडें वता आनी आमचो कोंकणी पालक सांबाळटा म्हूण तुज्या काळजीदारपणाक लागून तुकांय शाबासकी. सुरवात तोमाजीत बाब तूं कडल्यान कोता. तियात्र डे हो सुरू कसो जालो? तुज्या बदला आनी कोणूच म्हाका दिसना हें आमकां बरें सांगोंक शकता, बिकॉज तातूंत भाग घेवपी तूं. खरेपणी तुमी पळय म्हटलां की 50 वर्सां जालीं हांव कॉम्पिटिशनाक आसा. हांव 50 वर्सां ना, पूण सुरवातेक पयल्या हितून आसलो. उपरांत हांव जेन्ना स्पीकर जालो ऑफ द गोवा असेंब्ली तेन्ना एक 7-8 वर्सां हांवें पार्टिसिपेट जावंक ना. अदरवायज वर्साच्या वर्सा हें केलां आनी 50 गोल्डन जुबली पासून हांव पार्टिसिपेट जातलो अशें म्हाका सदांच हांव म्हणटालो आनी तें शार्ती पावलें. तें भोव म्हत्वाची गोश्ट म्हाज्या जिवितांत. खरेपणी तियात्र डे हो आमी मनयता ज्या दिसा 1892 वर्सा एप्रिलाचे 17वेर मुंबयंत पयलो तियात्र माचयेर हाडलेलो. गोंयचो तियात्र मुंबयचे मातयेर सुरवात जाली. लुकाजीन रिबेरो हो जो आसागांवचो एक तरणाटो, तो शिकलेलो, ताका गावपाची खूब उमेद आसली आनी त्या वेळार चडशे गोंयकार कामाक लागून काम सोदपाक मुंबय वयताले. तेच भाशेन तोवूय बाबडो मुंबय गेलो. पूण ताका जेन्ना ही वॉज इंटरेस्टेड इन कल्चरल एक्टिविटीज, ताणें टायम्स ऑफ इंडियाचेर एक एडवर्टिजमेंट पळयलो. एक कंपनी येयल्ली, इटालियन कंपनी, आनी तांकां बॅक स्टेज आर्टिस्ट जाय आसले आनी ताणें तीच संदी घेवन ताणें एप्लाय केलें आनी ताका ते कंपनीन दवरलो. खरेपणी त्या काळार ब्रिटीश राज इंडियेक आसलें आनी तांच्यो बेसीस पळय आसल्यो, मिलिटरी बेसीस, ती माड्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, सिमला, दिल्ली ह्या वाठारांनी आसताल्यो. आनी ह्यो ज्यो पळय थिएटर जो पळय ड्रामा पळय भायले येताले ते बेजिकली टू एंटरटेन दोज पीपल. म्हणटकूच लुकाजीन रिबेर पयलो माड्रासाक, तेंच्या बरोबर त्या ऑपेराचें नांव आसलें इटालियन बॉय. म्हणटकूच इटालियन बॉय तें ऑपेरा इंग्लीश येयल्लें तेन्ना आनी त्या हितून हो बॅक स्टेज आर्टिस्ट म्हणून काम करतालो. तेणें ऑपेरा पयले सुवातेर
मद्रास दाखयलें, बॉम्बे दाखयलें, कलकत्ता दाखयलें, दिल्ली दाखयलें आनी सिमला दाखयलें. आनी त्या उपरांत तो ट्रूप वॉज सपोज टू गो टू बर्मा. थंयसर ताणें आपूण बर्मा वचून जावपाक ताणें परतून बॉम्बे येवपाक चिंतलें. पूण एक केलें ताणें, तेजें चिंतप आनीक कितें आसलें देखून ताणें पळय तांचे कॉस्ट्युम्स आसले, पोन्ने कॉस्ट्युम्स, ते ताणें विकते घेतले. आनी ते कॉस्ट्युम्स घेवन तो बॉम्बे परतून आयलो. आतां हितून कितें दाखयता, ताका कितें पुणी मनान आसलें ताच्या. ह्याच काळांत मुंबयंत गोंयकारांचो एंटरटेनमेंट म्हटल्यार जागोर आनी खेळ हे जाताले. पूण त्या खेळाचो स्टँडर्ड इतलो हाला पावल्लो कित्याक लॉट ऑफ वल्गॅरिटी हॅड इनवॉल्व, क्रिटिसिजम ऑफ इच अदर. आनी ताका लागून बरे बरे मनीस ते खेळ पळोवपाक, जागोर पळोवपाक वचनासले. आनी ह्या काळार हेका लागून अदीक करून लुकाजिनाक दिसलें की गोंयांत मुंबयत आसलेल्या गोंयकारांक एक नवो प्रकार जाय तांकां एंटरटेनमेंट दिवपाक. आनी ताणें चिंतलें जो इटालियन बॉय हो जो ऑपेरा आसलो ताचो ताणें तियात्र करपाक चिंतलो. आनी ताणें तो तियात्र बरयल्या उपरांत ताका हे जाय आसले, आर्टिस्ट जाय आसले. तो पयलो आर्टिस्ट मेळ्ळो ताका जुआंव आगोस्तीन फेर्नांडीस, जाका आमी पाय तियात्रिस्ट म्हणून वळखतात. त्या उपरांत आनीक तेणी सोदले आनी तशें करून तांकां 7-8 जाण मनीस मेवले आनी तांणी रिहर्सली सुरू केली. जेन्ना रिहर्सल सुरू केली तेन्ना दे फावंड दॅट देर आर सम प्रॉब्लेम्स हियर एंड देर. एक सीन पळय काबार जाता आनी दुसरी सीन पळय काबार जाता, सेटींग करपाक टायम ना. म्हण तिणी चिंतलें कितें, आतां लोकांक वाज येवंक फावना. सो तिणी चिंतलें कितें, हो तर आमी हो पळय ड्रॉबॅक आसा तो काबार करतले जाल्यार पड्डो फुडल्यान उडोवया आनी फुडल्या पड्ड्या फुडल्यान कांतारां, डान्स कितें आहा तें घालुया आनी तें जाताना दुसरें सेटींग भितरल्यान मांडुया. दुसरो पड्डो जालो परतून कांतारां घालुया आनी सेटींग फाटल्यान. हे भाशेन तिणी ते 6-7 पड्डे थिंगा केले. आनी हो जो प्रयोग हो आत्वोच प्रयोग जालो. असलो आदी केन्ना तियात्रमाचेर जावंक नासलो. न्हय म्हूण इंग्लीश ड्रामांनी पासून जावंक नासलो. लोकांक तो खुबूच आवडलो. लोकांक इतलो आवडलो की हे आमचे पळय आर्टिस्ट आसले तांकां उमेद येयली तसलेच आनीक जायते करपाक. आनी त्या तियात्राचें नांव जें ताणें तेन्ना तियात्र म्हणून नासलें ते ऑपेरा म्हणटाले वा थिएटर म्हणटाले. खरेंपणी पुर्तुगेज जे गोंया पळय पुर्तुगेज लोक आसले ते तियात्र म्हणटाले पुर्तुगेजींतल्यान. आनी बॉम्बे पळय आसले ते थिएटर म्हणटाले, दॅट वॉज इंग्लीश. आनी हे परी मागीर फुडलीं 10 वर्सां सुमार सगळे ट्रान्सलेशन्सूच जाली. इंग्लीश आनी फ्रेंच ह्या ड्रामाची हें जाली ट्रान्सलेशन्स. डिफरंट ग्रुप्स जाले. इवन आमच्या लुकाजिन रिबेरोचो ग्रूप फुटलो आनी जुआंव आगोस्तिनाचो सेपरेट जालो, लुकाजिन रिबेरोचो सेपरेट जालो. पूण त्या 10 वर्सांक सगल्यांनी जें कितें दाखयलें तें बेस्ड ऑन इंग्लीश ऑर फ्रेंच ड्रामास. बट जेन्ना जुआंव आगोस्तिनाक दिसलें की आमच्या समाजान इतलीं प्रॉब्लेमां आसा, तीं प्रॉब्लेमां सोडून आमी भायलें कित्याक दाखयता. तींच प्रॉब्लेमां तर आमी एक काणी नदरेंतल्यान तर माचयेर हाडली जाल्यार आमच्या लोकांक अदीक बरें जातालें. आनी ताणें 1904 वर्सा पयलो ओरिजिनल तियात्र, ओरिजिनल स्क्रिप्ट ज्या गोंयच्या समाजाचेर आटापलेली आसली ती कावेलची सुंदर हें बरयलें. आनी त्या दिसांतल्यान मागीर सगळे नव्यो नव्योच स्क्रिप्ट बरोवंक लागल्यो. लुकाजिन रिबेरो जेन्ना पयलो तियात्र 17 एप्रील 1892 वर्सा केलो, तो दीस मनोवचे खातीर आमकां दिसलें की गोंयांत आमी तियात्र डे समोरवपाक जाय. आनी त्या खातीर 1996 वर्सा फर्स्ट टायम पयलो तियात्र डे कला अकादेमीन मनयलो. आनी त्या दिसांतल्यान आतां तियात्र डे 17 एप्रिलाक मनयतोच आसा. ह्या वर्सा 17 एप्रिलाक तो करूंक मेळोंक ना कित्याक 17 एप्रिलाक लेंथ आसलें. त्या खातीर तिणें आतां 23वेर करपाक केलें. 23वेर पोप
फ्रांसीस हाचो एक्सपायर जालो ताका लागून तें आतां पोस्टपोन केलां आनी सांगता ते प्रमाणे हो तियात्र डे सेलिब्रेशन 10 तारखेर मायेचेर जातलो. ओके ऑलरायट. सिटी सिल्वा डॅडी जशें आमी तुका वळखता, तुवें पयलीं सावन तुजी सुरवात जाल्या तुजे बदला थोडें कितें सांगशी जावं तुमच्या काळाचें तियात्र? तियात्रा वयर तमाजनान तुमकां सगली म्हायती दिल्या, तितली हांव नको आसलो. पूण ताणें सांगलां तें खरेंच सारकें म्हाका दिसता मानून केलां. तमेश बाब देव बरें करता, तुवें सगलें सुटावें करून म्हज्या मनान नासलें तें देखून तुवें लोकांक दाखयलें बरें आसा. तियात्र जल्मान येयला तेन्ना आतां हांव 15 वर्सांचो आसतना तियात्र माचयेर येयल्लो. बाब आमचो पेलेस कार्दोस ताचे तियात्रांक चायल्ड आर्टिस्ट म्हणून 1951 आयिल्लो आनी ते उपरांत सगल्या तियात्रांनी नाचला. सांगचें म्हळ्यार आदीं तियात्रांत आमी तियात्राक वचपाक 3 वरांचेर भायर सरताले. दनपारचे 3 वरांचेर सायकलां घेवन आनी घेवन वचोन हिंगा रावताले बेतींत आनी थिंग सगळे तियात्रिस्ट येवन बसताले आनी हांव मागीर कारेरी येताले थिंग वयताले. दुसरे वाटेन फेरी मेळटाली तेन्ना व्हडयेन परतून वयताले आनी 2-3 वर्स त्यो सायडी सगळे येताले तेन्ना गेले 10-11, 12 तियात्र कॉमेस जातालो. तियात्र कॉमेस जालो काबार जाता ते 4-5 वरां जाताले. आनी येताना न्हंयत आमची व्हडी आसताली, ती व्हडी हिंगा आसताली आनी उदक तितलें पयस आसतालें. तें आमी मोचे बाग काडून हें करून ती व्हडी तकलून उदकान घालताले. हे भाशेन आमी तियात्रीस्टपण केलां. पणजे येयले बेतयेंत येना फेरीन गेल्यार येवन पणजे हितून बसले कारेरीन आनी काल 3 गेल्ले पडे ते फाल्यां 10 वरांचेर घरा पावताले. आदल्या तियात्रिस्टांनी जायते त्रास केल्यात. पूण आतां कितें आतां सुरलो रातया भितर घरा पावलो. आदीं तियात्र सगळे रातचे जाताले. हय हे भाशेन आमी तियात्र केल्यात आनी आदले तियात्रिस्टांनी दूख सूख जायतें सोंसलां. ओके. फुडें तमाजीन बाब हांव तुका विचारूंक सोदता, तियात्रा वयर आदीं आनी आतां जायतो फरक आसा जाल्यार आतां न्यू कितें अशें इन्व्हेंट जावपाक जाय ज्या वरवीं भुरगीं आनीक भितर सरोंक? फुडेंपणी न्हू कला अकादेमीन तियात्र स्पर्धा सुरू केल्या उपरांत तियात्राचो सायंटिफिकली उदरगत जावपाक लागली. तियात्र जाताले पूण तियात्राक एक फॉर्मॅट आसा आनी तो तियात्र फॉर्मॅट म्हणल्यार एक काणी जी 6-7 पड्ड्यांनी डिवायड केल्ली आसा. कॉमेडी जी आसता ते काणयेंतल्यान येवपाक जाय, जोक्स बा उपकारना. आनी तितून आदीं 6 पड्ड्यांनी 6 कांत आसताले पार्टीच्या हितून. आतां थोडे 5 घालता, थोडे 4 घालता. कला अकादेमीन कायदो केला उणेशे 4 पूण कांत आसोंक जाय. आनी त्या उपरांत कांतारां म्हणजे कितें सोलोज, डुएट्स, डुओज, ट्रिओज, क्वार्टेट, किंतेट. दीस इज अ पॅकेज ऑफ डिफरंट टायप्स ऑफ सॉंग्स एका तियात्रान आसतालीं. हें सगळें तुका तर आतां पळोवपाक जाय तुवें फकत कला अकादेमीच्या स्पर्धाची तियात्र पळोवची पडटा. कित्याक तातूंत हो फॉर्मॅट सारको राखून दवरलेलो आसा आनी त्याच खातीर कला अकादेमी तांणी तातूंतल्यान उदरगत केल्ली आसा. काणयेंतल्यान कॉमेडी आसतली, पड्ड्यांनी कांत आसतले, कांतारा मदें सोलोज, डुएट्स, डुओस, ट्रिओस, क्वार्टेट सगळें आसतलें. हें तुका दुसऱ्या तियात्रांनी पळोवंक मेळना. आनी त्या खातीर आयज जोरी तर इनोवेशन्स कितें जाल्यां तिवूय जायतीं कला अकादेमीच्या तियात्रांतल्यान जाल्यां. कित्याक जें कितें पळय नाका आसलें तें कुशीन काडपाक कला अकादेमीच्या आर्टिस्टांनी प्रयत्न केला. कित्याक प्रयत्न केला? इट वॉज कॉम्पिटिशन. आनी कॉम्पिटिशन जाल्या कारणान जितलें बरें करचें तें जोड्याकल्याच्या मनान आसलें. आनी तूं तर बरें करतलोय जाल्यार खूंय डिफेक्ट आसा ते तुवें काडून उडोवचें पडटा. आनी जे ट्रेडिशनल तियात्रान डिफेक्ट आसले ते कला अकादेमीच्या तियात्रांतल्यान काडून उडयले.
उदाहरणाक आदी पिल्लूक मारून पड्डो वयर काडटाले, पड्डो हाला देंवयताले, बँड वाजयताले, पिल्लूक काडूनच उडयली आनी ते सुवातेर आमी बल्ब घालपाक लागले. बल्ब तो उजवाडीन ताका सिग्नल दिवपाचें. हितून कला अकादमी तियात्रांनी पयली सुवातेर तुवें सगळें पाठ करून येवचें पडटा, देखोर सारकें बाय हार्ट करून, आनी त्या खातीर थिंगा सुडसुडायेन डायलॉग उलोवप जाता तशें दुसऱ्या तियात्रांनी जायना. कित्याक हांव पासून एका फेमस तियात्रिस्टाक हांवें विचारलें, हांवें पयलो तियात्र पयलो न्ही, हांवें म्हणलें तुमचें हें बरें ना मरे, आतां ना तो मनीस ना, पूण तियात्र गाजलोलो, एकूच रस्तो तियात्र एम्बोयर, ताका पयलो ते जाल्यार म्हळें तो म्हणूंक लागलो तूं पयलो तियात्र कित्याक पळोवंक येयलोय, तूं 10वो तियात्र पळोवंक येवंक जाय. कित्याक त्या मदें म्हणूंक लागलो आमचो तियात्र पिकता ना. दिस इज जस्ट टू टेल यू, ऑफकोर्स एकूच रस्तो इज वन ऑफ द बेस्ट तियात्र, देर इज नो डावट. म्हणटकूच हें फ्लॅशबॅक, शॅडो प्ले, फ्रीजिंग ऑन द स्टेज आनी अशें जायते इनोवेशन तियात्राचेर हाडलीं ती तियात्र कॉम्पिटिशनाक लागून. आयज म्हाका दिसता एक्विपमेंट जो आसा तो आदल्या काळार तियात्रिस्तांक मेळोंक ना. लायट इफेक्ट म्हूण, सावंड इफेक्ट म्हूण जशे परेन आयज तुज्यान करी येता ते आदीं करपाक मेळो नासलें. म्हळ्यार आयच्या भुरग्यांनी कला अकादमीच्या तियात्रांतल्यान म्हाका दिसता आनीक खूब स्कोप आहा बरें हाडपाचो. पयले सुवातेर स्क्रिप्ट रायटींग शूड बी इम्प्रूवड ए लॉट. कित्याक आमी कोणूय बरयता आनी त्या खातीर बरोवपाचो स्टँडर्ड देंवता. तूं हिंदी सिनेमांनी वच ऑर इंग्लीश सिनेमांनी वच, बरयणार 1-2च आसता वा 4 आसता, पूण ते करपी 100 आसता. ते 4-5च आसता कित्याक तेंचें बरोवप स्टँडर्ड आसता आनी त्या खातीर थंयसरले स्क्रिप्ट स्टँडर्ड जाता. तशेंच आमच्या हितून जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कित्याक सगळ्यांकूच बरोवपाचें देणें ना. बरयणार आनी डिरेक्टर म्हणलो म्हणून बरयणार आनी डिरेक्टर जायना. फुडेंपणी जातलो जाल्यार एका डिरेक्टराचें हांवें जेन्ना पळयलां की कला अकादमीन ते तियात्र करता त्या डिरेक्टरांक डायरेक्ट करतना पयशी आनी आमच्या दुसऱ्या तियात्रिस्टांक पयशे तातूंत खूब फरक आसा. सो ह्या खातीर कितें आहा, ऑफकोर्स जायते जाण म्हणटा कला अकादमीचे तियात्र इतले उंच दर्जाचे लोक कित्याक जायना. सारकें, स्टँडर्ड इज वन थींग, पॉप्युलॅरिटी इज अनदर थींग. कला अकादमीच्या तियात्रांक स्टँडर्ड आहा आनी स्टँडर्ड तियात्र पळोवपी अमकेच लोक आहा. आतांच पळय कला अकादमी मोडली आनी आमी आमचे तियात्र कला अकादमीची स्पर्धा मारगांव जाताली. थंयचो लोक जाय नासलो आमकां आमच्या तियात्रांत. पूण पणजेन तर घातलो तियात्र तो जाल्यार फूल हावज. हाचे कितें आहा, स्टँडर्ड एंड पॉप्युलॅरिटी आर टू डिफरंट थिंग्स. स्टँडर्ड एकूच तियात्र पासून तर जालो, ताजो तो स्टँडर्ड बरो आसा तो खरेंच बरो तियात्र. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता कला अकादमीन जो वावर केला तियात्रा विशीं तो भोव म्हत्वाचो आसा आनी तो वावर तांणी चालूच दवरपाक जाय. हांवें चिंतलेलें हांव 50 पासून कॉम्पिटिशन पासून रावतलो म्हणून, उरलो जाल्यार उरलो आनी रावलो. सो जी म्हाज्या मनान कितें इत्सा आसली ती हांवें हें केली आनी हांव जाल्यार कला अकादमीक देव बरें करूंक म्हणटा. कित्याक तांणी तेन्ना सुरू केलें आनी आयज हो तियात्र फेस्टिवल फुडें पावलो आसा. हांवें तियात्र फकत ते कला अकादमी धाकटें हॉल आसलें तितून 76 आनी 77 दोनूय वर्सां घातला आनी दोनूय वर्सां कितें तरी प्रायज घेतलो. हय घेतलो. तेन्नाचून सोडलें. आतां एक सांगूंक विसरलो, आमी येताले आमकां त्या गांवचे मेकअप मॅन आसताले. आमकां मेकअप मॅन करतले, लायटी नासली, पेट्रोलाचे गॅसीचे आनीक मायकूय नासतालो. हे भशेन आमी तियात्र केल्यात. हें सांगूंक विसरलो. ओके डॅडी, तुका फुडें विचारूंक सुद्दां जशे परी तोमेसीन बाबान सांगलां की जायते बदलाव जाला. आनी एक सांगता, आतांच्या तियात्रिस्तांनी तें प्रॉम्प्टींग पळय म्हणटा म्हजो प्रश्न तोच आसलो. हय, काडून वालोर ताका अशें. आमकां आदोळ हांव प्रॉम्प्टर सुद्दां, हांव प्रॉम्प्टर, मेकअप मॅन आनी तियात्रिस्ट 3 रोल करतालो आनी तितून आख्खोच पेज मुजीर आसतालो प्रॉम्प्टिंगाचो. एक उतर सांगूंक पडटालें.
पूण तें आयज तेणी काडून वालोर ताका ओके हातून जायती म्हाका दिसता आमच्या कला अकादमीचे स्पर्धे वयर होय. जायती खरेपण वस्तोऱ्यो भितर सरल्या या आनी एका काळार तो असो काळ आसलो की दादले वस्तोऱ्यो जाताली. जाताले हांव जाल्यार पसून जाता. आतां तुवें जायते अनुभव आसा तुका हाचे वयर कितें म्हणून पयलींच आमची पयली रेजिना रेजिना ती वस्तुली ती होय. आयली मागीर ऑफेलिया तेजे तें कोण रे तें न्ही तेजी भयण ऑफेलियाची भयण मोहना मोहना ती येयली आनी मागीर सगलीं आंतोनियात आनी ती सगलीं आमची सेसिलिया ती सगलीं ताणें स्टेज बोल्ली बायलांनी आतां कसो दिल्लेच न्हू इवन कला अकादमीच्या तियात्र फेस्टिवल 74 आमच्या लागीं झोबत चेडवां नासलीं कित्याक एक पुणी चेडूं कशें आसचें म्हणून तेज्या माय पायक फुसलान सांगून हाडचें पडटालें कित्याक स्टेजीर गेले चेडूं जाल्यार ते पिड्ड्यार लूज जाले, कॅरेक्टर आनी अशें अशें जातालें. जातालें Correct. पूण आयज भुरगीं म्हाका आवय बापूय सांगून येता आपणाच्या भुरग्यांक गाल म्हणून तियात्रान घाल म्हणून कित्याक आयज तियात्राक रिस्पेक्ट आहा आनी तियात्रिस्टांकूय रिस्पेक्ट आहा आनी हांव जाल्यार म्हणटा जायते फावटी आमचे तियात्रिस्ट आपल्या खऱ्या जिवितांत चुकतात आनी थंयचो रिस्पेक्ट आमचो काबार जाता तो जावंक फावना जो तूं आयडियलिजम माचयेर दाखयता तो तुज्या जिवितांत आसपाक जाय. दाखोवपा जाय करेक्ट तेन्ना ट्रू आनी तियात्र गोंया जाताले हातून दुबाव ना Yeah. पूण भायर कशें पावपा लागले ना कितें आहा जाणाय फुडेंपणी बॉम्बे तियात्र पयलो जालो त्याच लुकाजीन रिबेरान 1892 पयलो तियात्र न्हू 93 वा 94 वर्सा तो गोंया येयलो आनी ताणें पयलो तियात्र गोंया दाखयलो ओके आसागांव सेम तियात्रचो हय तेणें दाखयलो पूण त्या काळार तियात्राची बेज मुंबय आसली थंयसरले सगळे जे यू नेम द तियात्र आर्टिस्ट एवरीबडी वॉज इन बॉम्बे ओके गोंयांत तेन्ना व्हडले तियात्रिस्ट नासले आसले जाल्यार बहुत थोडे आलसिंदे कांदोलिंबा तर केन्ना केन्ना मागीर बॉम्बे वयताले पूण वर्साच्या वर्सा बॉम्बेचे ग्रूप गोंया येताले गोंया येताले वर्साक 3 फावटी पुणी 3 डिफरंट ग्रूप गोंया येताले आनी तियात्र दाखयताले तातूंत रिलिजियस तियात्र जाताले लुका आमचो सोजाले आनी सोजालिनाचे तियात्र म्हाका उगडास आसा हांव पासून तो जेन्ना म्हापशां तियात्र घालतालो माटवान तियात्र व्हडल्यो माटवान तितून ओडोशी 2-2.5 कोदेली ताचो तियात्र 5-6 दीस सेगीत आसतालो ओके आनी लोक तियात्राक तेच्या तियात्राक गांवांनी बशी भरून वयतालो जशे पळय खंयच्याय रेतीराक भाव वयता तो भशेन सारको हांवें तियात्र पळयलो तेन्ना तेजे 7 दुखी तियात्र आंकवार मदेच्यो 7 दुखी आनी शालिनी बाय आंकवार मदेचे काम करताली बेस्ट बरें करता आनी तिचें तें हें बा जेजू मोत्ता तेन्ना बा द वेशी एक चाल सोत म्हणजे न्हय हांव पासून आमची माय म्हाका घेवन हें जाल्या उपरांत लायनीक रावली तिचे बेसांव घेवपाक ओके आनी आमीच न्हू कितलोच लोक रावतालो म्हणजे इतलो लोक तेंचे एक्टिंगूय बरें जाताले आनी people is to involved in this आनी त्या खातीर लोक तियात्रा फाटल्यान आजून पर्यंत आहा आनी आमच्या आतांच्या तियात्रिस्टांनी हें मानून घेवपाक जाय वल्गॅरिटी दे शूड एवॉयड जरी तर वल्गॅरिटी तर आसत एक दीस आमच्या तियात्राक मार बसतलो वल्गॅरिटी मात्तूय कला अकादमीच्या तियात्रान ना आनी हेरांत येता आसा ही वल्गॅरिटी हांव सगळेच म्हणना पूण बहुत थोड्या हितून आसा आमी आमचे तियात्रिस्ट जे वल्गर एक्टिंगां करता तांकां चिंतप ना म्हाका दिसता की फुडल्यान पाद्री येता माद्री येता पळोवपाक आदवोगाद येता भुरगे येता आयज तूं पळयशी जाल्यार आदल्या भाशेन दोतोर आदवोगाद पाद्री माद्री येयना कित्याक वल्गॅरिटी आनी आमच्या तियात्रास्तांनी हाचेर चतूर घेवपाक जाय तियात्राचो जर तुका मोग आसा आनी तियात्र तूं जर फुडें जिवीत तो दवरूंक सोदताय जाल्यार वल्गॅरिटी काड आनी नितळ कॉमेडी दी हातूनच तियात्राचो फुडार आसा ओके डॅडी फुडें हांव तुका विचारूंक सोदता तियात्राचो फुडार इन शॉर्ट तूं कसो पळयता आयज सान तियात्रा फुडार भुरग्यांक आवय बापान चेडवांक करून चेडवांक धाडपाक जाय तियात्राक बरो फुडार आसा आदी जाणनासले चेडूं तियात्राक गेले पूण ना आपल्याचो रिस्पेक्ट तर आपूण राखलो जाय तियात्राक चेडवांक
फुडार आसा. आवयन बापायन तियात्रिस्तां मदें आपल्या भुरग्यांक धाडची हो मुगेलो. देव बरें करूं. फुडें आमची कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं डॅडी तुज्या तोंडांतल्यान एक 4 वडी कांताराच्यो खंयच्याय, कित्याक आमचो तियात्र दीस एप्रिलाच्या म्हयन्यांत आसलो आनी झुपूट लोक जसो बरोन येता तियात्र दीस पळोवपाक आयची ही कार्यावळ पळयता आसतले. हांव एक 4 लायनी कांतार म्हणटा. ओके म्हण. आदी व्हडलो बाबा पडटालो येतात म्हणून मुंबईकार, गोंयचे तियात्रीस आपल्या तियात बंद करून रावताले तांकां देव घेवकार. मुंबईकारांचे तियात म्हटल्यार खोशेन भोंवतालेत गोंयकार, सोलो दुयो तियात्री गायतेलेत म्हणून पालकार. आतां आमकां तियात्रिस्तांक तांच्या इतलो रेस्पेद ना, कारण तियात पळयनारांकूय ती तितलीच उमेद ना. कारण तियात पळयनार म्हणटात जाय तसलें सिलेक्शन ना, कारण सगळ्या तियात्रांचे बोर्डार पळयताच तीं तोंडां. बस. रायट. देव बरें करूं. डू यू अग्री? डू यू अग्री? येस सारकें सारकें. रायट. निमाणे सुवातेर तमाजीन बाब आमच्या पळयणाऱ्यांक कितें सांगूंक सोदता? हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की तियात्र जावन आसा गोंयचे भुमींतलो and one of the unique dramatic form of Goa and most popular form of Goa. हे फॉर्म आमी राखून दवरपाक जाय. आनी राखून दवरतलो जाल्यार पयले सुवातेर तियात्रिस्तांचो आनी दुसरे सुवातेर तियात्र पळयणारांचो आदार जाय. खरेपणी एका काळार तियात्र कोणाचोच आदार नासतना जिवा उरला करेक्ट. आनी कोणाच्या आदारान फकत लोकांच्या आदारान. तुमचो लोक आनी तियात्रीस एकामेकाक समजोन आनी माचयेर कितें दाखयता तें माणसुगेन समजिकायेचें आनी मर्यादेचें दाखोवचें इतलेंच म्हाजें मागणें. देव बरें करूं. आनी तुमकां दोगांयकूय आयज तुमी मोलादीक वेळ काडून हांगासर आयले आनी आमकां एक संदी दिली. जें कितें तियात्रा वयर आमी नोको आसली, आमचे व्ह्युवर्स नोको आसले, तें तुमी आयज तांचे मेरेन पावयले म्हूण तुमकां काळजांतान देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट.